मम्मी बी बरी आसा एकदम मस्त अशे बाहेर न्हिदलेले हाय हाय हॅलो म्हणटा की फट्ट करून उठले जागी जाले. सो आयज आसा सॅटर्डे शेनवार आयज आनीक 11 जाली दिसता न्ही रे 11 जावपाक येयली तेकाच लागून गूड मॉर्निंग आनी 1 वरान जाल्यार गूड आफ्टरनून जाता आशिल्लें. एक्चुली जाली दनपार भायर बी सर 11 वत आसा आनी आयज आमी वता सावड्ड्या. सो एक्चुली न्ही आमी फाल्यां वचपाची आशिल्ली फाल्यां संडे न्ही सो फाल्यां या म्हणून हें करतालो बट सो फाल्यां या म्हणटालो बट फाल्यां अक्षय तृतीया न्ही सो तेका लागून आमी आयजूच वचपाक भायर सरले. सो म्हाका सावड्ड्या काम आसा काम इन सेन्स मसालो हाडपाक जाय म्हाजो मसालो जो आसा पण तो सामको सोंपला कांयच ना चिमटी भर बसो मसालो. सो तेका लागून सावड्ड्या वता आनी न्ही म्हाका सावड्ड्या मार्केटांनी मातशें वचूंक जाय. 1-2 कामां आसा ती मागीर पळयता सावड्ड्या वयता कशें कितें जाता पळय न्हू तें मागीर तशी वतलें पळय सावड्ड्या मार्केटान तेन्ना मागीर तुमकां दाखयता. ओके बाय हांगासर न्हिदलां तेका गाडयेन बसली म्हणटकीर न्हीद येता आनी कांयच ना कितलेंय न्हिदोन येवं कितेंय करूं. आतां न्ही तें न्हिदलेलें घरा कडेन जें आसा तें न्हिदलेलें मागीर तेका उठयलें बीन आनी तेका रेडी केलें आनी भायर सरली. एक्चुली आमी मातशी बेगीन भायर सरपाची आशिल्ली तें न्हिदलां म्हणून ओगी रावलें मागीर तेका अर्दें न्हिदेंतल्यान उठयलें आनी तें किरकिर करता. सो मागीर मातशें तें वचू वचू करतालें तेन्ना हेणें तेका उठयलें आनी रेडी करून घेवन येलें म्हणल्यार गाडयेन मातशें वी केलें आनी आतां न्हिदलें ठुण्ण जावन पडलें. सो आतां आमी जस्ट करमल घाटार पावल्या पावतली आनीक थोड्या टायमार. पयलीं घरा वचपाचें काय पयलीं मार्केटान रे पयलीं घरा या मागीर मार्केटान कितें येता आसतना मागीर तूं घरा कडेन वयतकीर जेवता आनी आपूण न्हिदता म्हणटा मागीर उठोकूच पळयना. त्या सोफाचेर न्हीद बरी पडटा तशें म्हणून. सो मागीर न्ही घरा कडेन वता जेवता बिवता आनी मागीर वगैरे आपूण मातसो न्हिदता म्हणटा आनी मागीर कसो उठपा पळयना मागीर लेट जाता आमकां म्हणून हांवें म्हटलेलें वता आसतना मातशें मार्केटान या आनी या म्हण घरा म्हळ्यार नाका पयलीं घरा या. सो म्हाका देंवयतलो हो आनी वयतलो तेका वचपाक जाय खंय. सो पळयता आतां ट्रॅफिकूय भरपूर आसा कशें कितें तें. एक्चुली न्ही म्हाका मसालोय बी हाडपाक जाय आनी एक मसाल्याची ऑर्डर बीन आसा तिवूय बीन हाडून दिवपाक जाय. सो आनी मातसो मसालो मेकींग चालू आसा आतां सद्याक सिजन न्ही मिरसांग्यो हे ते सगळें तेका लागून. आनी म्हाका कोणे तरी न्ही कमेंट केल्लो मसाल्या लागून. सो मसालो जो आसा पळय न्हू तो प्री ऑर्डराचेरच करता. पयलीं न्ही मा करताली अशें करून म्हळ्यार अशें आतां कोणालो करता बी तेन्ना एक्स्ट्राच करताली आनी दिताली. आतां न्ही तिका हांव ते सगळे राटावळे घेवन बसनाक म्हणटा. आतां कोण जे पळय रेगुलर कस्टमर आसा पळय न्हू तांकां खबर आसा ते प्री ऑर्डर करता एक 4 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं अशें करून ते प्री ऑर्डरीचेर जे आसा पळय न्हू ती मा दिता तांकां. आनी जर तर तुमकां बी कोणाकूय जाय न्ही जाल्यार अशें करून रेडी अवेलेबल चड असो मेळना केन्नाय रॅरली असो कमी क्वॉन्टिटीन बी जाल्यार मेळटा. थोडोसो असो आसता बीन तो आमकां लागून बी मा करून दवरितात न्ही तसो. आनी कितें करता जाणा आमी चडशे न्ही करून दवरून दिना कित्याक की कोणीय जाल्यार पयशे दिवन घेता न्ही बेश्टो तितलोसो स्टॉकान करून दवरून मागीर तेजो वास बीस वता न्ही तेका लागून कितलोय तूं सांबाळून दवरलो सुद्दां न्ही मसाल्याचो वास जो आसा पळय तो कमी जाता जसो जसो टायम वयता तसो. सो तेका लागून आमी करूनच दिता. सो तुमकां बी जाय न्ही जाल्यार तुमी पयलीं सांगात एक 4 दीस पयलीं मागीर करून जो आसा पळय न्हू तो दिता. ओके सो वता आतां म्हाका एसीन बसला स्टील स्वेटींग जाता वत मारता सारकें दोळ्यार बायेचेर बी हे पळय कशें वत पडटा तें. सो न्हिदलां न्ही तें तेका सारकें धरता आनी मागीर आतां डायरेक्टली सावड्ड्या पावतकीर मेळटा कित्याक बायक अशें करून घेवन बसला न्ही मागीर व्हिडिओ बी कांय करपाक मेळना तेका लागून तो उसू उसू करता. सो चलो मेळटा मागीर सी यू. ट्रॅफीक बीन आसा आयज न्ही रे सॅटर्डे संडे न्ही ट्रॅफीक आसताच येता आसतना कॉमन जालां पण सॅटर्डे संडे म्हणटा आसताच हक्काचें अशें. आनी आतां हें जालां सांजचें खूब मेळटलें आमकां निरो मेळटलो निरो आतां वयता आसतना बरो आसतलो मरे. पयलींय आमी घरा कडेन वयतना व्हेल्लो आतां बीन पळोवया. ओके सो चलो बाय न्ही बाय हांगासर न्हिदलां आनी आमी पावली केप्यां. सो हेका म्हटल्यार टेंडर कोकोनट घे अशें म्हणून हांगासर न्ही बरी मेळटा येप्यात गांवठी आसतात. आनी फाटल्यान एकलो रावतालो थंय कॅनला कडेन तो हाल्ली नाच आमी तेजे कडल्यान व्हरताली बीन प्रेग्नन्सीक बीन. नानी उठली बाबू उठलो घाम येयलो तेका
सो डबट एड बाबा टेंडर कोकोनट अडू गेला आलशड आरशड सो 2 घेऊन येतलो पया हांवें बाय न्हिदलां म्हण गाडयेंतल्यान देंवना म्हणलें एका परत बाय एक घेवन म्हणल्यार बाय उठलें पळय येयलो हे पळय हांगासर आमी पावली घरा पळय 1 नंबर 2 नंबर कितें गे आसूं खेळटा खेळपा येयल्या बाय येयले म्हणटकीर येता ते दोगांय धांवट हो आनी मामागे गेल्लो येयलो रोकडो धांवट न्हू रे तुका स्वप्न पडलें बाय येवपास म्हणून राती न्हिदा दिश्टी पडले बाई मागीर कशें कळटा तुका आमी येयल्या म्हणून मान सांगलें मागीर तुका कोण पावयला हाडून मामा आयज सुटी आनी मामी ना मामी कामा गेल्या आनी तूं एकलो आसलें ते घरा कडेन मामान दोगांय आशिल्ले आनी आई कामा गेली ना असं कितें केलां कितें गरम कोणा उपास गरम आनी खंय गरमेक मान हें केला कण्ण गे कण्ण केला मान कण्ण चमचो दिला ना मगे असं नाका तशें बी आनी पळय खेळटा हांगासर टायम जालो 5 आनी हे हांगसर आमी आमचो पसारो सगळो काडलो व्हरपाचो येतात 1-2 वरां खातीर पळय 1-2 वरां खातीर येता सामान पळयात कितलें पळय हांगासर हे आनी हांगा गरमी जाता म्हणून कुलर हाडलेलो एक्चुली हांगा सगळें ह्या रुमान फॅन आसा हॉलान फॅन आसा स्टँडाचो फॅन आसा सगळें आसा बाबा केळ सोडनाका सगळें आसा स्टील हे कुलरूय बी घेवन येयल्ले आमी बट कांय यूज जालना गरमी जाता सामकी तो गेला गाडी आयल्यान हाड म्हणला एका हे करता म्हणून सामान घालपाक आनी हालत पळय स्वेटी म्हाका हरशींच घरा कडेनूच तितलें गरम जाता हांगा आनी कितलें जातलें सगळें स्वेटींग जावपा लागली आनी पळय बॅगां घालला घेता ल्हान जेवण दिलां बेत हांगासर सांजेक रोस आनी मान गोडशें केल्लो तो डबो सकयल घालपा न्ही लांब येदो आतां ना ते सवय जाता तेका मागीर पूण खंय गेल्यार बी कळटा न्ही मागीर सो म्हाका न्ही हांगासर अशें करून घुंगरूचे जाय आशिल्ले हे वाळे पांयाचे बट हो म्हणटा नाका खंय तेच्या आवाजान तेच उठटले खंय प्लेन घेवया घरा कडल्यान भायर सरून सावड्डे मार्केटा बी वचून येयली बाय न्ही घरा कडेन सारकें न्हिदलेंच ना गरमेक लागून आनीक मागीर आमी शेटीगेर गेली बायेक न्ही म्हाका पांयाचे वाळे घेवपाचे आसले सो पांयाचे वाळे पयले म्हाका न्ही घुंगरूचे जाय आशिल्ले हो घुंगरूचे नाका म्हणपा लागला कित्याक लागून रे रातचे तेच आपूण उठटले तेजी न्हीद मातशी हेजी न्ही जागृत अशी हो म्हणपा लागलो ते आपल्याले घुंगरू आवाजान उठटले अशें म्हणून मागीर म्हटलें आं तेवूय बी सारकें म्हटलें आनी घेवं ना कोण ना न्ही सो मागीर घुंगरूचे घेवन म्हाका तेका डेली युजाक जाय सद्याक न्ही तेका हांव ते पंचधातूचे येता पळय तांबे पितळ भितर तसले घालताले पंचधातूचे आनीक आतां म्हाका तेका चांदीचे जाय अशें घालपाक डेली युजाक ते न्ही हांवें पंचधातूचे येता पळय ते खूब हाडून घालून पळयले तेका ते रोकडे काळे पडटा बुरशे दिसता अशें म्हणून आतां चांदीचे घेतले तरी मा म्हणटाली आनी एक तसलेच घे पंचधातूचे आनी घाल तेका म्हणून कालोर काडटा अशें म्हणून आनी ते चांदीचे डेली युजाक अशें पळयता कशें कितें ते सद्याक हांवें तेका प्लेन घेतल्या दाखयता मागीर तुमकां घरा कडेन वचून सारको नाजाल्यार फोटो जो आसा पळय तो मेन्शन करता एक कितें करता ओके आनी
घेतली. मागीर आमी खंय गेली, मागीर बायक कांकणां घेवपाक गेली. ही असली ब्लॅक एंड व्हायट, ती कांकणां बी घेतली. ते सगळे घेतले केले आनी येयली आमी. आनी चड अशें हांवें कांय मार्केटान बी शूट करूं ना. सो आतां आमी घरा वचपाक भायर सरल्या. सो आतां आमी आनी रस्तो न्ही सगळो फोडला, धुल्ल जाता दाखयता तुमकां. आनी ट्रॅफीक बीन आसा मातशें. पळयात हांगासर असं करून ती रस्तो फोडला, मागीर सगळ्याक धुल्ल जाता आनी सायडीन गेले की घड जाता. आनी हांव बायक घेवन बसला, ते आंगारूच न्हिदलें. सो मागीर आनी फाटल्यान वचूं ना घालपाक तेका, अशें न्हिदोनी म्हटलें. आनी हांव हें पळयतालें, कणगां मेळटा काय म्हणून वाटेर पळयतालें. उदक आमी वता तेन्ना भरपूर आशिल्ली, बट हांव म्हणपाक लागलें एकट्यान घेवया अशें म्हणून. पण आतां कोण दिसनात. पळयता तरी आसा जाल्यार घोटां घेवन खूब जाणां बसल्या, बट आमकां घोटां नाका, आमकां स्वीट पोटेटोच्या बायक घालपाक. पळयता आतां मुखार बी मेळटा जाल्यार. सो ती अशी करून घेवन बसता पळय न्हू, तेंचे कडेन बरें मेळटा ते स्वीट पोटेटोज बीन. सो घेवया डॉक्टरान म्हटल्यार बायक आतां घालपाक जाय न्ही स्वीट पोटेटो बीन, ताका लागून पळयतालें. पळयता घाटार बी मेळटा, बट थंय न्ही ट्रॅफीक बी आसलें की रावपाक मागीर हें जाता अशें म्हणून मागीर हांगासर बी बसतात लोकल्स जी आसता पळय ती घेवन. कोणागेर लग्न आसा सो तेंचे कडेन आसा जाल्यार पळयता. उदक हांगासर नाशिल्लें, फाटल्यान तेंचे कडेन आशिल्लें, बट आतां थंय कोण ना. हांगासर तेंचे कडेन घोटांच आशिल्लीं, आसा जाल्यार पळयता. कोणूच ना मरे, आसा पळया स्वीट पोटेटो आसा जाल्यार. घोटां भरपूर म्हणजे भरपूर सारकी घोटां. आनी निरो आमी घेतला ना रे, भिंडा, निरो आनीक जांबळां भरपूर आसा. घोटां आनी भरपूर आसा हांव ना नाका म्हटल्यार, घोटां आमकां नाका, आसा आमचे कडेन स्टॉकाक अशें म्हणून. पळयता आतां मुखार बी मेळटा जाल्यार. सो आयली आमी घरा, पावली. आनीक आतां न्ही उदळ येयल्ली. आतां टायम न्ही 8:20 जाली आनी आमी आय थिंक 7:30 जावचे पयलीं 7:15 सुमार ऑलमोस्ट वरभर जालें पावून जे आसा ते आमी आयली. आनीक पयलीं म्हणल्यार बायक फीड बी घातलें, ताका मातशें कम्फर्टेबल केलें, ड्रेस बी चेंज करून. आनी आसा भितर हो घेवन ताका. आनी हांवें म्हटलें जें कितें आतां हाडलां घरा कडल्यान मार्केटांतल्यान तें सगळें म्हटलें जाग्याच्या जाग्यार दवरुया अशें म्हणून. सो किचनांतलें किचनान, रुमांतलें रुमान, हॉलांतलें हॉलान अशें करून सगळें जें कितें आसा पळय तें सेट केलें. आनी बायेचो धपटो जो आसा पळय तो घेवन वचपाकच पडटा, तुमकां तर खबर आसा. तेजे एक्स्ट्रा क्लोथ्स आनी आतां घरा कडेन म्हणटकीर ते घरा कडले कपडे, मागीर डायपर्स आनी फिडिंगाचे हेजे सगळो पसारो आसता तेजो सगळो. आनी आतां खंय वता म्हणटकीर मेडिसीन बी जें आसा पळय तें हांव कॅरी करताच ताका. तेंवूय बीन आसता न्ही मागीर सगळें जाग्याच्या जाग्यार दवरपाचें, तें सगळें दवरिल्लें केलें. आनी मार्केटान म्हणल्यार शॉपिंगाक एक्चुली म्हाजो प्लॅन आनीक आशिल्लो, म्हळ्यार म्हाका आनीक थोडेशें काम आशिल्लें, आनी कितें घेवपाक जाय आशिल्लें. बट जें म्हाका शॉपार वचपाचें आशिल्लें पळय तेंच आयज सारकें बंद आशिल्लें शॉप. सो मागीर म्हाजें मेजर काम जें आसा पळय तें उरलें मातसो, ताका लागून बी मूड हें जालो की ना म्हाका तें एक शॉपार वचपाचें आशिल्लें. बट तें शॉप बंद आशिल्लें सांवड्ड्या, म्हण आसूं म्हटलें. आनी बायक न्ही आमी वाळे घेतले, तुमकां दाखयल्लें न्ही थंय हांवें भरपूर वरायटीज ऑफ आशिल्ले वाळेचेच जाते. सो हांवें खंयचे घेतल्या मागीर तें दाखयता तुमकां. हो म्हाका म्हणटालो प्लेन आसता पळय तें घेवया अशें म्हणून. हांवें मातसो डिजायन असो पॅटर्न असो आशिल्लो घेतला. हें पळय दाखयता तुमकां. सो हें पळय हांगासर अशेंच दाखयता तुमकां. मातशें मोटे, हो म्हणटालो मोटे घेवया, मातशें हेज्याहून मोटे, आनीक हें घेवया म्हणून प्लेन आसता पळय न्हू तशें घेवया अशें म्हणून. हांवें मातशें न्ही बारीक घेतलें आनीक हें घेतलें मातसो असो करून. हें पळयात हांगासर तुमकां दिसता आसतलो, हें पळय हांगा पळयात स्पोनाक असो करून न्ही डिजायन आसा तशें घेतलें. आनी मातशें एडजस्टेबल एडजस्ट करूं मेळटा, म्हळ्यार एक्चुली एडजस्ट करपाची गरज ना, हें सारकें जाता ताका. आनी थोड्या टायमान मागीर जावचें ना. मातशें अशें दिसलें मागीर म्हाका बीन गाडयेन डिस्कशन करता तेन्ना की मातशें मोटें जें आसा पळय तें घेवप आशिल्लें म्हणून आमी. बट ना घेतलें न्ही आतां आसूं, मागीर दुसरें घेवपाक जाता न्ही ना, चेंज बी करपाक जाता. सो हें पळय असो डिजायन आसा ताका, अशें मातशें डिजायनाचें घेतलां, मातशें शायन मारता न्ही ताका लागून. म्हाका म्हणटालो प्लेन सुळसुळीत घेवया अशें म्हणून. सो हें घेतलें ताका आमी. पळयात हांगासर. आनीक नेक्स्ट ही कांकणां घेतल्या ताका. आतां मातशी तेजी सायज चेंज जाल्या न्ही, आतां आसा ती कांकणां ताका मातशी अशी घट अशी जाता, म्हळ्यार टायट घालता जातात, बट घालता आसतना तें मातशें किरी किरी करता. मातशी ताका हांवें लूज अशी एक सायज व्हडूच हाडल्या. तेंची कांकणां एक पेर हाडला, 2 पेर, सॉरी हो 3 एक पेर न्ही. सो 2 पेर हाडले हे.
ताका ते मागीर फाल्यांच्यान हेच घालपाचें ताका डेली यूजाक. ओके, सो ही कांकणां आनीक हे वाळे जे आसा पळय ते घेतले तेजे. आनी म्हाका सॉक्स बी घेवपाचे आशिल्ले, बट ते एक शॉपार गेल्ले हांव, म्हाका मेळूं ना म्हाका जाय तसलें. मागीर हांव म्हणपाक लागलें फर्स्ट क्रायनूच घेवया अशें म्हणून. सो आसूं म्हणलें मागीर. हे सगळें जालेंच. आनी मान न्ही ताका अक्षय तृतीया न्ही फाल्यां, सो त्या निमतान मान न्ही ताका हें घेतलां, कितें काय म्हटल्यार गांठले घेतला. सो ते आसा तेज्या गळ्याक. हांव आमचे जे नॉर्मल आमी घालता पळय ताका ते घालून घेवन गेल्लें. मागीर मान हाडला म्हटल्यार तेच घालून येत आसतना हाडलें. मान ताका डेली यूजाक न्ही गांठले घेतला. म्हळ्यार असं घरा कडेन हांवें जें केलां पळय ताका तें आमी ताका रॅरली खंय वयतना घालता. आनी तशें करून कलरींग मणयेचें घालताले ताका घरा कडेन. बट न्ही तें कितें करता खबर तें चापता अशें करून धरता न्ही. म्हाका भंय दिसता तें फुटन बी हेज्या तोंडाक बी वचत अशें म्हणून हांव ताका तें घालपाचें बंद केल्लें. मागीर माक हांवें सांगलें न्हू तें अशें अशें करता म्हणून. मागीर मान ताका एक ते चांदीचे गांठले घेतले, ते आसा तेज्या गळ्याक. आतां सद्याक ताका न्हिदपाचें हें येयलां, सो तें दाखोवपाक बी दिवपाना. मागीर काडटा तेन्ना मागीर तुमकां दाखयता हांव. ओके, सो डेली आसतलेच न्हू तेज्या गळ्याक दिसतलेच तुमकां. ओके, फाल्यांच्या विडियोन बी मागीर दाखयता. ओके, आनी जें म्हाजें मेजर काम आशिल्लें पळय, म्हाका मेजर जें शॉपार काम आशिल्लें पळय तें शॉपूच बंद आसूं म्हटलें. सो येयलीं मागीर आमी. आनी आसा आतां बाय घरा कडेन. 8:30 जावपाक येयली. आतां थोड्या टायमान जेवणाची तयारी. मान दिलां सगळें जेवण बी जें आसा पळय न्हू तें गरम बी करपाक जाय. दूद हाडलां तें तापोवपाक जाय. तें सगळें करून घेता हांव. आनी हेच्याच वांगडा आयचो विडियो बी हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे विडियो घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे विडियो अशेंच पळयत रावात. विडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.